Now, may I kindly request. पिकाच्या रिलेटेड सगळं इन्फॉर्मेशन हेजेर गावतलें म्हणजे त्यांचं प्रोफाईल त्यांचे इलेक्शन डिटेल्स ते खंयच्या डिजिटल मिडिया आनी डिजिटल इन्फॉर्मेशन डिस्बर्समेंट हातूंत खूब काम केल्लें आसा. Website is one of the things. Website also one of the first in India to have a website and first to have so much detail on the website. And they have maintained this tradition and now they are having a new revamp with online live assembly and कितें कितें. तर त्याच हातूंत भितर e-assembly हो एक प्रोजेक्ट मदीं आयलो. 4 वर्सां पयलीं आमी चड कांय बोवाळ करनासतना e-assembly प्रोजेक्ट सुरू केलो. Over time it has grown and today it is one of the most successful e-governance projects of its time in India. There is very little comparison available for that kind of a project. दुसऱ्या विधानसभेनी असलो प्रोजेक्ट करपाचो खूब प्रयत्न केल्लो आसा, बट दे हॅव नॉट फावंड एज मच सक्सेस. आमचे e-assembly भशेन तांकां यश मेळुना. आनी हाजें बरोबर हांगासर उपस्थित आसपी आमचे IT मिनिस्टर म्हणजे मित्र बाब रोहन बाब, तशेंच आमचे लेजिस्लेचर फोरमचे विक्टर कॉन्सर्वीस आनी आमशेकर, बाकी लेजिस्लेचर फोरमचे मेंबर्स, पत्रकार मित्र आनी आमचो सगळो स्टाफ, सगळ्यात पयली खूब हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. खरें म्हणजे वेबसायट जर आमी करतले आसत जाल्यार खरें म्हणल्यार आमकां दुसरी टीम कोणा तरी कॉल करपाक जाय आशिल्ली किंवा ही वेबसायट तयार करपा खातीरच, बट वीच इज इन हावस आमी तयार केला. बाब दिलीप शिवरेकर आनी ताची पुराय टीम हांचे खरोखरूच अभिनंदन करता. ताच्या बरोबर आमचो अंडर सेक्रेटरी आनी नरोना बाब आनी ताची पुराय टीम हांच्यांनी ताका ज्या पद्दतीन कॉपरेट केला आनी ही वेबसायट जी आसा ही स्वता म्हणजे ताका सहकार्य जे आसा म्हणजे सगळ्या स्टाफाचें, इन्क्लुडींग अवर लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी सुबेदार हांगासर आसा, तांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून ही वेबसायट जी आसा अत्यंत बऱ्या रितीन तयार केल्ली आसा. आमी पयल्यान पयली पळयता जर लोकसभा आनी राज्यसभा सोडली जाल्यार अशा पद्दतीची वेबसायट जी आसा ही पुराय देशांत अजून कोणाचीच वेबसायट इतक्या पद्दतीची सिन्स फ्रॉम द बिगिनींग टू टील डेट अपडेटेड आसची ना. इट इज ओन्ली आनी प्रावडली आमकां सांगपाक खूब गर्व दिसता की गोंय विधानसभेची वेबसायट जी आसा ही सिन्स फ्रॉम द 1964 टू टील डेट वी हॅव अपडेटेड इट. e-assemblyच्या बद्दल उलयता आसतना बाप्पा मिस्टर तांबा हांणी सांगलें की आमी पळयता की जरी हिमाचल प्रदेशान म्हटलें की आमी पयलीं लॉन्च केल्या, जेन्ना जेन्ना स्पिकर्स कॉन्फरन्स आसता किंवा देशांत e-assemblyचेर उलयलें वता की सांगलें वता की हिमाचल प्रदेश हे आमी पयलीं केल्या आनी आमी पेपरलेस आसा, बट आमी प्रावडली सांगता की सगळ्यांत पयलीं लॉन्च करपी जी आसा ती गोंय विधानसभा आसा. आनी ताच्या खातीर म्हणजे 2014तल्यान पेपरलेस लेडीज खूब जाणांच्यो आसा e-assembly, बट अगेन दे आर युजींग द पेपर म्हणजे परतूय वापरलो वता. बट आमी जे तुमी पळयलें की सिन्स फ्रॉम द सिनियर MLA टू अवर स्टाफ आनी कशा पद्दतीन e-assembly करपा खातीर तांच्यांनी जे कश्ट घेतल्या हांव तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. इट इज ट्रू म्हणजे फक्त कंपॅरिजन जर थोडें पद आमच्या बरोबर e-assemblyचे जावं येता किंवा वेबसायटचे जावं येता आसत जाल्यार ओन्ली द हिमाचल प्रदेश आनी सेकंड इज इन केरला स्टेट. ह्या दोनूच स्टेटीचे आमच्या बरोबर कंपॅरिजन जावं येता. अदरवायज वी आर फर्स्ट इन इंडिया म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेच्या उपरांत आमीच पयले आसतले. ही वेबसायट जी आसतली विच इज मोबायल फ्रेंडली वेबसायट आसतली. हाजेर बाब दिलीप शिवरेकरान तुमकां टोटली दाखयला त्या प्रमाणे बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांक जर सर्च करतलो किंवा पळयतलो म्हणजे MLAच्या बद्दल सगळो म्हणजे फर्स्ट MLA पासून तो आतांच्या MLA पर्यंत खंयचोय डाटा जो केन्नाय अवेलेबल आसतलो जाल्यार ते ह्या वेबसायटीचेर तांकां इजिली जो आसा तो पळोवपाक मेळटलो. इट इज ट्रू. लास्ट जवळपास 12 वर्साच्यो बजेट स्पीची हाजेर अवेलेबल करून दिवप आनी अजुनूय बी आमकां अपग्रेड जी आसा ती करपाची आसा. म्हाका दिसता पुराय टीम अजुनूय काही डाटा जे आसा आमचे डिजिटलायज जाल्ले ना, ते बी डिजिटलायज जाल्या उपरांत आमी तेजेर अवेलेबल करतले. बिल्स आनी गव्हर्नर एड्रेस इज ऑल्सो अवेलेबल. ज्या पद्दतीन आमकां बिल्स म्हणजे डिजिटल 1964 पासून ते आतां पर्यंत सगळी बिल्स जी आसा ही डिजिटलायज करपाची आसा.
The list of businesses bulletin updated from the 2001 and which is categorically which is आणि डे वाईज त्या पद्धतीन आम्ही अवेलेबल करून दिलेले. सांगपाक खूप खोस भोगता की 1964 पासून आतापर्यंत अशा पद्धतीचे जे सगळे रेकॉर्ड्स वेबसायटीचेर हाडपी आम्ही पयलेच आसतले. आमचे फ्युचर प्लॅन जे आसा फ्युचर प्लॅन विच इज एन लायव्ह टेलिकास्ट ऑफ द असेंब्ली फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन. आतापर्यंत म्हाका दिसता लायव्ह टेलिकास्ट वेबसायटीचेर कोणूच दिना. आमीच पयले आसतले जे डायरेक्टली लायव्ह टेलिकास्ट वेबसायटीचेर दिवंक शकतले. ऑल्सो द डिजिटलायझेशन ऑफ द असेंब्ली डिबेट्स आनी अदर डॉक्युमेंट्स जे आसा हे सगळे डिजिटलायज आनी वेबसायटीचेर अवेलेबल करून दितले. खूप खोस भोगता कारण विधानसभेत हांव स्पीकर जाल्या उपरांत फाटल्या 1.5 वर्साच्या कार्यकाळात ज्या पद्धतीन सगळ्या स्टाफाचे सहकार्य मेळटा म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रमूय बी आमी हांगासर करपाक शकले. ऑल द वे डॉक्टर रामाणी सर गेले दोतोरान हेल्थ वेलनेसचेर टॉक दिवप किंवा ताचो फायदो आमच्या स्टाफा सयत बाकीच्या सगळ्या लोकांक मेळप. म्हादय सारकिलो इश्यू जो आसा वो हांगासर म्हणजे विधानसभेन आमी फक्त आमदार आनी मिनिस्टर्स डिबेट घडोवन हाडटा बट ताजेर एक्स म्हणजे लेजिस्लेचर फोरम आनी एक्स MLA हाज्या बरोबर डिस्कशन करप आनी ताज्या बरोबर म्हादयची परत एकदां विजीट करप ह्या सारकिले इश्यूज ते रिलेटेड आसत जाल्यार आमच्या हेल्थाचो स्टाफाच्या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो म्हणजे मेडिकल कॅम्प अशे वेगवेगळे प्रोग्राम्स जे आसा हे आमी असेंब्लीन करपाक शकले. दॅट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ आवर टोटली सगळो स्टाफ जो आसा हांच्या सहकार्या खातीर आमकां तें पॉसिबल जालें. तुमचें सहकार्य लाभत जाल्यार नवीन नवीन इन एडवान्स फिल्डान ज्यो गजाली आमकां वेबसायटीच्या बाबतींत आसत किंवा डिजिटलायझेशन बाबतींत आसत त्यो करपाक तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य आनी आमचे IT मिनिस्टर्स आसा ऑल द वे आपलो मुद्दामून वेळ दिवन त्याच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक हांगासर उपस्थित रावले. आमचे उपसभापती गोंयच्या भायर आसल्या कारणान ते हांगासर ह्या सुवाळ्याक उपस्थित रावपाक शकले ना. ऑल द वे आमचे अपोजिशन लिडर तांच्यांनी मुद्दामून फोन करून कळयला कारण लास्ट 15 महिने 16 महिने सरकार फॉर्म जाल्ल्याक डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या तरेन असेंब्ली कंडक्ट करता ती म्हाका दिसना कोणाक सांगपाची गरज आसा ती. At a young age, a young MLA can become with new thoughts. A young MLA can become a good minister with more reasons to do. But when it comes to legislature, it is being there on the chair, ensuring good governance, ensuring good debates in the assembly, ensuring the system what we are looking at in terms from the government or from the opposition, both having a balanced approach, a neutral approach, and ensuring that a democracy prevails. आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता दोतोरान हातभार घेतिल्ल्याक हे 16 महिने ऑन अ लायटर नोट म्हणपी कोणाक तूं बस म्हणिल्लें आयकुना. आवाज उठोवंक दिला, आर्ग्युमेंट जाल्या, डिस्कशन जाल्या, and this is actually very healthy in a healthy democracy. As government is changing, governance is changing, and the governance is change जाता with IT enabled systems coming throughout the country, throughout the state. Prime Minister Narendra Modi म्हणटा digital India, आमी म्हणटा we want to make it a digital state. जाल्यार every initiative is very important to make it a very strong quotient for a digital state. आणि जितले डिजिटली रिक्वायरमेंट जाता तितली अकाउंटेबिलिटी सरकाराची वाडटा. जितली सरकाराची अकाउंटेबिलिटी वाडटा तितलोच सरकाराक ट्रान्सपरंट रावचो पडटा. आणि हे दोन्ही अचीव करतलो जाल्यार IT इज द माध्यम थ्रू विच यू कॅन कीप ट्रान्सपरन्सी अँड अकाउंटेबिलिटी ऑफ वॉट एवर यू डू. आज जी वेबसायट लॉन्च जाल्या गोवा विधानसभा ते म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे सगळ्या टिमीचे अभिनंदन करता. कित्याक दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टूल टू नो वॉट एक्चुअली हेज हॅपन्ड. आमी जेन्ना 2012 नवे आमदार जाले द बिगस्ट गॅप वॉज फाटल्या हातून कितें चल्लां काय म्हणून चॅक करपाक गेल्यार डेटा मेळनाशिल्लो. वर्बॅटीम चॅक करूंक गेले जाल्यार वर्बॅटीम मेळनाशिल्लो. आनी ताज्या खातीर वी यूज टू एनकाउंटर बीइंग इन द ऑपोजिशन यू नीड अ लॉट ऑफ डेटा आनी यू नीडेड टू नो वॉट एक्झॅक्टली गोज वेअर इन द पास्ट. कित्याक आमी आयकताले विंटरा वेळार अशी भाशणां जातालीं, डॉक्टर जल्मी वेळार अशें उलोवप जातालें, भाऊ साहेबा वेळार आनी दोतोर जॅक सिकेरा वेळार असली डिबेट जाताल्यो. ह्यो आयकल्ल्यो गोश्टी पूण आज एखादी with this website, with what Dilip has shown, I think we have a long way to go. म्हणजे गोंयकार आणि गोंयकारपण समज आमी म्हणटा जाल्यार गोंयकारपण समज 1961 सुरू जाल्लें
जेन्ना फर्स्ट लेजिस्लेचर जालें तेन्नाच्यान आमकां डेटा समज मेळटा. आय थिंक यू गायज हॅव डन अ कमेंडेबल जॉब आर्कायविंग ऑल दीस पर्टिक्युलर थिंग्स फॉर अस टू व्ह्यू, फॉर अस टू सी. कित्याक पयलें बिल लॉन्च जावप आनी आज अमेंडमेंट आमी तयार करप खूब फरक आसा. पयलें बिल लॉन्च करता आसतना जो टायम जाय पडटा, नवें बिल लॉन्च करपाक जाय करता आसतना कश्ट आसता तो वेगळोच आसता. आनी ताजें रेकॉग्निशन आयच्या पिढीक जावपाची गरज आसा. आयची युवा पिढी goes by social media. आयची युवा पिढी goes by what they can see, because perception is the mantra. And if perception is the mantra, म्हाका दिसता to know how Goa has evolved. कित्याक उबो रावन भायर रस्त्यार बोवाळ मारपाक स्पीकर बोवाळ मारपाक व्हेरी इजी आसता. पूण every governance on a democratic model runs through principles of democracy which are very listed out in the constitution. आमदार कितें करूंक सोदता, स्पीकर कितें करूंक सोदता, मंत्री कितें करूंक सोदता आनी कितेंय करूंक शकता अशें जायना. वी हॅव टू फॉलो ड्यू प्रोसेस. रुल्स ऑफ बिझनेस सांबाळचे पडटा. तरेतरेच्यो गोष्टी आसता which we can as a individual we can do much more, but as a position that we hold, while doing justice to the position, we have to encounter a lot of obstacles, and असले obstacles can be cleared with systems like this. आयटीच्या माध्यमांतल्यान आमी एक वर्सभर आतां पॉलिसीज केल्या, स्टार्टअप केली, आयटी पॉलिसी लॉन्च केली, आणि at the same time we have ensured by Manohar Parrikar, who has been equally instrumental in ensuring that the policies have gone right, giving enough time in spite of all these conditions. We have ensured that आज वेबसाइट जशे अमितान म्हणलें वेबसाइट करता पूण अपग्रेड जायना. I think government departments also we have realized that each government department should start having its own website, should start upgrading their own websites, and they are lacking because they don't have expertise, they don't have the team or a management unit now. आणि एक महिनोभर झाला, all these services have come under one roof given to Goa Electronics, ज्याला की सगळे काम दिल्लें आसा. तातूंत वेबसाइट डेव्हलप करप डिपार्टमेंटाक, अपग्रेड करप हें तांचें काम आसतलें. आणि आयटीच्या माध्यमांतल्यान आज आमकां दिसता की स्किलिंग इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इट इज नॉट दॅट स्किलिंग आज केल्ली गोष्ट फाल्यां कित्याक टेक्नॉलॉजी कीप्स चेंजिंग, आणि वी हॅव टू बी रिझन्ड इनफ टू एन्श्योर दॅट आयटी इज कंटिन्युअसली एज टेक्नॉलॉजी चेंजीस आवर पीपल शूड बी स्किल्ड. ताज्या खातीर आयटीच्या माध्यमांतल्यान फॉर नेक्स्ट मंथ वी आर स्टार्टिंग विथ डिजिटल स्किलिंग, नॉट ओनली फॉर the youth or not only for the particular section of the society, but importantly focused approach will be on the government servants who are working, who are facing the people. It might be my own revenue department, it might be my labor department, it might be agriculture, it might be tourism. जे लोक कंप्युटराचेर ऑपरेट करता, ज्या लोकांक कंप्युटर ऑपरेशन्स पळोवचे पडटा, ते कोर्सेस वी विल एन्श्योर दॅट दे नीड टू अंडरगो दिस स्किलिंग एवरी इयर. ही स्किलिंग कोर्सेस विल बी मेंट to upgrade their knowledge, at the same time provide proper services. कित्याक जेन्ना ई गव्हर्नन्स मॉडेल काडटा तितलोच बॅकअप दिवपाची गरज आसा. आमी ई गव्हर्नन्स मॉडेल काडलो आनी फुडल्या मनशाक जी अंडर सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजर नाल्यार रायट टू टायम बाउंड सर्विस एक्ट, if we are not able to give because of the incapability of the person facing or carrying that job, then the whole purpose or the vision of the government to deliver services on time, to give proper justification is a doubt. ताज्या खातीर digital skilling will be the immediate requirement which we will start in Panjim and Margaon, which will give a lot of focus in these areas. ज्या प्रमाणे ज्या मनशाक ज्यो तरेच्यो गजाली हँडल करता तसले कोर्सेस स्पेसिफाय जातले. आनी त्याच माध्यमांतल्यान सिनियर सिटीजनाक स्मार्टफोन युजींग कशें करप. एकदा ताजो भुरगो भायर आसा, ही डज नॉट नो हाव टू कम्युनिकेट. इट इज नो लॉंगर की अमेरिकेक बसला म्हणून 7 समुंदर पार. आज इट इज जस्ट वन वॉल, a video wall which allows you to talk to your children, your relations, to use that facilities of a smartphone, to use the latest technology, right from a senior citizen, a lady, a housewife who finds it difficult to connect with a child today because भुरगेपणांतल्यान जाता आसतना 6 म्हयने वर्स जाता म्हणसर ABC शिकता म्हणसर he also learns how to press buttons and get into some games on the mobile phone. That connect करपाक आवयांक तांकां सुद्दां we are trying to ensure that we are skilling them on certain courses.